पाटोळेच्या बाजारावेळार वाहनांक नो एंट्री करपाच्या निर्णयाचे दिवचले 3 तेरा जाल्ले। भर बाजारात बेशिस्त पार्किंग केल्ल्यान विक्रेते नाराज जाल्ले। पाटोळेचो बाजार भरला थंयच दुचाकी पार्क करतले, ताका लागून बाजारात अडचण जाताली। गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी दिल्ली। हे बातमेची दखल घेत पालिकेन शिवाजी मैदानाचेर पार्किंगेची व्यवस्था करून हो प्रश्न सुटावो केलो। आम्ही आज कितें केलें की सकाळी स्कुटरीची गर्दी जाली म्हणून मागीर आमी डिसिजन घेतलें की स्कुटरी सगळ्यो भायर दवरप, लोकांनी वचून भायर हाडून आपलो मागीर व्हरप। नाजाल्यार सगळे लोकांनी पार्किंग केलें आनी सगळे सकाळी मातसो म्हाका दिसता मार्केटान बोवाळ जालो दिसता। मातसो बोवाळ जाल्लो। म्हणजे ते खंयूय पार्किंग करताले आनी खंयूय अशें लावन हें करीत वचूंक लागले आनी मागीर बाकीच्यांकूय त्रास जालो। म्हणजे दनपारा उपरांत म्हाका दिसता टू व्हिलरांक बंदी केली। दनपारा उपरांत टू व्हिलरांक बंदी केली। फाल्यां कंप्लीट एकूच दिवचें। फाल्यां हें करचें आमी, कित्याक लोकांची हें जावंक जाय, सगळीं सगळ्यांक घेवन मेळोंक जाय अशें आतां। आनी थोडे म्हणटा भितर वचो न्ही, थोडे म्हणटा नाका, आनी मागीर सगळे घुसपट्टा। प्लस लोक तेच आमकां फोन करता की बाबा हें सगळें हांगा पार्किंग करून सगळें वाट लायल्या म्हणून। आतां म्हणजे पार्किंगचे प्रॉब्लेम जाल्लो तो आतां कंट्रोलान आसा। आतां कंट्रोलान आसा। तशेंच आमी 4 व्हिलरा खातीर आमी म्हणजे खुबशे जाग्यार आमी पार्किंग दवरल्या। म्हणजे आमी आमचो जो ग्रावंड आसा तो ओपन केला, थंय कितल्यो 4 व्हिलर लावंक मेळटा, लोकांची वेवस्था केल्या। मागीर जाय तेंच्यानी बाजारा कडेन गाडी वयतला, माल वयतला आनी घेवन वयतला हें जाता। मागीर आमी अवली डिस्कॉला कडेन पार्किंगची वेवस्था केल्या। 2 व्हिलरा खातीर आमच्या शाळा जी आसा, PM स्कूल जी आसा मराठी शाळा, त्या शाळेन आमी 2 व्हिलर भितर पार्किंग फाल्यां फूल करूंक मेळटा। आनी त्या शाळे कडल्यान भितर वेदांताचो जागो आसा थंय आमी सगळें साफ करून 4 व्हिलर मोठ्यो गाडयो जाय जाल्यार लावंक शकता अशें जागो केला। आनी हिराबाई हॉल जो आसा तो आमी घेतलेलो आसा थंय पार्किंगाक। तांकां आमी रिक्वेस्ट करून तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा, म्हणजे पार्किंगची वेवस्था दिवतले बरी जाल्ली आसा। आनी मार्केटाच्या सायडीक जे जागो आसलो तो आमी साफ करून थंय पार्किंगची वेवस्था केल्या। म्हणजे हांव म्हणटा कितें, फाल्यां हांव लोकांक फक्त एकूच विनंती करता, म्हणजे ऑफिसरांक जे बाकीचे ऑफिसांनी जे लोक येतले तेंच्यांनी पयलींच आपल्यो गाडयो हाडून जर ग्रावंडार लायत जाल्यार आमकां बरें पडटलें, कित्याक बाकीच्या लोकांक मागीर त्या पार्किंगच्या जाग्यार लावंक मेळटलें। पूण हांव म्हणटा कितें, ऑफिसांनी जे ऑफिसर सगळे येता तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपापले जाग्याची गाडयो डायरेक्ट ग्रावंडार लावपाच्यो।